आता की तुम्ही तुमची बसका घेवची. अशें म्हण जे आयज ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही एक व्हड संख्येन हांगा उपस्थिती दाखयलेली आसा. हांवें आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आमचे मंत्री हेल्थ मंत्री श्री विश्वजीत राणे हांकां सगळ्यांक आनी तसोच आमचो मायकल लोबो आमचो खासदार हांकां सांगलेलें कितें जे फावंडेशन आमी मुरगांव गांवांत घालपाक सोदता हे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे ते आमकां एक व्हडलें फंक्शन करूंक जाय. फक्त एकूच कारण ते फंक्शन आमकां एक मोठें फंक्शन करपाक सोदताले आमी कित्याक लागून सगळ्यांची एक स्वप्न आसलेलें कित्याक आमच्या मुरगांव गोवा भितर एक हॉस्पिटल जावचें म्हणून आनी हांवें सगळ्यांक प्रॉमीस केलेलें आनी हे आयज रियलिटी तुमी करून दाखयलेलें आसा. आमच्या गव्हर्मेंटान आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हे रियलिटी करून तशेंच आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान हे करून दाखयलेलें आसा. म्हाका खुबशे लोकांनी टार्गेट केले सर कित्याक हांव फटींग उलयता म्हणपाक लागले. जेन्ना चिखले ऑलरेडी एक हॉस्पिटल आसा, जेन्ना मुर्मुगांव तालुका भितर कुठ्ठाळे ऑलरेडी एक हॉस्पिटल आसा जाल्यार परत एक आमच्या सड्याचेर हॉस्पिटल जावंकूच शकना. बट जेन्ना हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलें कित्याक अशें आसा आनी म्हाका हे आमच्या मुरगांवा भितर एक हॉस्पिटल जाय जाल्यार म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमचो मंत्री हेल्थ मिनिस्टरचे हेंच्या कॉर्डिनेशनाचेर आयज हे रियलिटी जाल्लेले आसा आनी आयज आमी फावंडेशन घालपाक लागून सगळे जाण आयज हांगा उपस्थित रावलेले आसा. आयज खूब खुशी भोगता कित्याक आयज आमकां 4.5 वर्सां जाली हांव आमदार म्हणून आयज वावर करता आनी हे 4.5 वर्सां भितर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जी कार्य करूंक जाय आसली जे काम करूंक जाय आसलें ते आमी करीत येयलेले आसा. आयज सदांच हांव तुमकां सांगता तशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो आमच्या मुरगांवचेर एक स्पेशल आशिर्वाद आसा. सदांच तेजे एक स्पेशल आमचेर ब्लेसिंग दवरलेलें आसा आनी तेंच्या ब्लेसिंगाचेर आयज मुरमुगांवा भितर कितलेशे प्रोजेक्ट आमी घेतलेले आसा. आयज कोणी कितें आयज उलोवपाक लागून लोक खूब कितें कितें उलयता बट आयज हे 4.5 वर्सां हो म्हाजो फक्त फर्स्ट टायम आमदार जाला हांव. खूबदां तुमकां खबर आसा आनी सदांच तुमी म्हाज्या बरोबर रावला. 2012 3 इलेक्शनां केली हांवें 2012सून. बट जेन्ना आमदार जालो तेन्ना आयज मुरगांवा भितर हांवें जे काम डेव्हलपमेंट काम करूंक शकतालो आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच बाकीचे कावन्सिल ऑफ मिनिस्टरांचे हेंच्या सगळ्यांच्या आदारचेर आयज मुरमुगांवा भितर खुबशीं कामां आमी कंप्लीट केल्लेली आसा आनी खुबशीं कामां आमची चालू आसा आनी खुबशीं कामां आमची फावंडेशन स्टोन घालपाचें उरलेलें आसा. आयज मुद्दाम ह्या 4.5 वर्सां भितर हांव मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता. आयज आमचो जो स्टॅच्यू घातला आमी लेट लेफ्टनंट नरेंद्र आत्माराम मयेकराचो हेजे कोणेनूच विचार करूनासलो. आयज काय बरो एक आमी थंयसर एक स्टॅच्यू घातलेलो आसा तेज्या लागून सुद्दां आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो सपोर्ट मेळ्ळो आसा. आयज आमच्या मुरमुगांवा भितर हांव तुमकां सगळ्यांक विचारता आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या सपोर्टाचेर PWDच्या मिनिस्टराच्या सपोर्टाचेर मुरमुगांवा म्हाका दिसता एकूच कॉन्स्टिट्युन्सी आसतली जे आख्खे इंटरनल रस्ते ते मेन रस्ते सगळे हॉटमिक्स आसा. खंयसरूच इनकम्प्लीट रस्तो म्हणटा तो उरलेलो ना. कोणूच म्हणूंक शकना बाबा हांगा खंयसर आमच्या रस्त्याचेर खड्डे आसा आनी कितें आसा. सगळे कडेन आमी हॉट मिक्स करून घेतलेले आसा हे 4.5 वर्सां भितर. सगळे इलेक्ट्रिसिटीच्या भितर जेन्ना आमी पावराचे उलयता 25 न्यू ट्रान्सफॉर्मर आमी इन्स्टॉल केल्लेले आसा 200 kVचे. हे सगळे कडेन आनी आयज आमच्या मुरमुगांवा आमी सफिशियंट आसा पावरा भितर आनी तितलो आमकां आयज पावराचो इश्यू ना. त्याच प्रमाणे जो मुरमुगांवा भितर एक जेन्युअन इश्यू आसा तो हांव जाणा म्हणटा तो आमच्या सगळी महिला भयणींक जो उदकाचो इश्यू आसा. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सदांच सांगता मुरमुगांवा भितर आमकां उदकाक लागून खूब त्रास जाता कित्याक आमकां फक्त लोकांक फक्त दिसासून 1 वरूच उदक मेळटा. फक्त 1 वर उदक सड्याचेर बोगद्याचेर जेटीचेर 1 वर उदक मेळटा साहेब. आनी जेन्ना ब्रेकडावन जाले जाल्यार 2-2 दीस 3-3 दीस आमकां उदक आसना. सो आयज आमी ऑनरेबल मिनिस्टर ड्रिंकींग वॉटराचो मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय कडेन रिक्वेस्ट करून आयज आमची 2 टँकी येता 100 क्युबिक मेट्रीक टँकीची ऑलमोस्ट कंप्लीट जाली. फुडल्या म्हयन्या म्हटल्यार ती ओपन जातली आमच्या सगळ्या पब्लिकाक आनी म्हाका दिसता तेजे भितर आमकां रिलीफ मेळोन एक वराच्या जाग्याचेर आमकां एक 2-3 वरांचे उदक आमकां सगळ्या लोकांक मेळटलें.
फुडें जो आमचो प्रोजेक्शन आसा तेच्या भितर आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगलेलें आसा जी न्यू पायपलायन सावयवेसून जी वेर्णा घालपाची आसा आनी वेर्णासून जी मुर्मागोवा येतली तेच्या भितर फुडें आनी एका 6 म्हयन्या भितर आमकां 12 वरां उदक मेळपाची हे एश्युरन्स आमच्या गोव्हर्मेंटान दिल्लेलें आसा आनी हें नक्की जातलें हें हांव उतर सगळ्या आमच्या महिला भयणांक हांव दिवपाक सोदतां. त्याच प्रमाणे आयज आमचे हालींच बायणा बिचाचेर आमी बीट पोस्ट ओपन केलो, पुलीस बीट पोस्ट तो आमी केल्लो आसा हांगा. मागीर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सुलभ शौचालय जितली आमच्या मुर्मुगांवान आसा सुलभ शौचालय ती सगळी आमी रिनोवेट करून घेतलेली आसा. जे कडेन रिटेनिंग हॉलाची गरज आसा कितले आमची मुर्मुगांव म्हणटा ती जेटीर बोगद्याचेर खुबशी लँडस्लायड प्रोन एरिया आसा थंयसर आमकां WRD मिनिस्टराच्या सपोर्टाचेर फूल आमकां लँडस्लायड एरियेन आमची रिटेनिंग हॉलाची कामां चालू स्टार्ट जाल्ली आसा. तशेंच बायणा बिचाचेर आयज पर्यंत केन्नाच प्रोविजन केल्लेले नासले. टॉयलेट, चेंजिंग रूम, वॉशरूम ती फॅसिलिटी आमी टुरिजमाच्या अंडर स्टार्ट केल्लेली आसा. आयज लक्ष्मी नारायण टेम्पलाचे अंडर टुरिजमाच्या भितर ब्युटिफिकेशन आनी इल्युमिनेशन केल्लेले आसा. प्रोपोज्ड हे एक सांगपाक सोदता सर, हो जो जागो आमी आयज हेल्थ हॉस्पिटलाक प्रायमरी हेल्थ सेंटराक लागून आयडेंटिफाय केलेलो आसा. हांगा आमचे म्युनिसिपल कावन्सिलान डिसायड केलेलो की पेट्रोल पंप घालचो म्हणून. बट जेन्ना हांवें आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगल्या उपरांत तेंच्यांनी सांगलें हांगा पेट्रोल पंप जाऊ, हांगा पेट्रोल पंपाच्या जाग्यार हॉस्पिटल हे इम्पॉर्टंट आसा. ह्या जाग्याचेर आमी हॉस्पिटल घालुया आनी तेच्या लागून जो अर्बन डेव्हलपमेंटाचो जागो हो आसलेलो तो आमकां रेव्हेन्यूक दिवन आतां तो हेल्थ डिपार्टमेंटाक दिल्लो आसा. तेच्या लागून हांव तुमचे सगळ्यांचे वाटेनसून आमच्या मुर्मुगांवच्या वाटेनसून हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी हेल्थ मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक हो जागो आमकां तुमी हॉस्पिटल घालपाक दिलो. बट त्या शिवाय आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान पेट्रोल पंप नाका म्हणून ना, पेट्रोल पंपूय तुमकां मुर्मुगांवच्या लोकांक दिवया म्हटलं आनी जी आमची ही जेल आसा सडा जेल आसा थंयसर हो फुडें जावन आमचो पेट्रोल पंप थंयसर येवपाचो आसा. हेवूय आमकां करून दिल्लेलें आसा. म्हळ्यार केन्नाच आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कित्याकूच ना म्हणून सदांच हो स्पेशल आशिर्वाद आमचेर दवरलेलो आसा. त्याच प्रमाणे जे पायपलायन लेईंग ऑफ पायपलायन सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन उदकाची न्यू पायपलायनाची आमी स्टार्ट केलेली आसा. त्याच प्रमाणे सगळ्यांच्या काळजा भितर जो आयज आमचो सगळ्यांक व्हडलो एक लोकांक खूब एक अभिमान दिसता म्हणटा तो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू जो सड्याचेर जंक्शनाचेर आमी घातलेलो आसा. आनी तेच्या लागून तुमी सगळ्यांनी जे एप्रिशिएशन दिलेलें आसा आनी ज्या प्रमाणे तुमी आसा हेवूय आमी आयज मुर्मुगांवा भितर करून दाखयलेलें आसा. त्याच प्रमाणे आयज सगळ्यांक व्हडलो आधार म्हणटा तो आमकां रिगार्डींग हावसिंग बोर्ड जे हावसिंग रिलेटेड इश्यूज आसा तेच्या भितर आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या विचारान जे सगळ्यांक चड बेनिफीट आख्ख्या गोंया भितर म्हणटा ते आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक जाता. जे म्हाजें घर स्कीम ही गोव्हर्मेंटान स्टार्ट केलेली आसा. कित्याक आमच्या मुर्मुगांवान 90% जे लोक रावता ते गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा आनी ही सगळी रेग्युलरायज करपाक लागून ही म्हाजें घर स्कीम ही आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान लॉन्च केलेली आसा. आनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आसा तो आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक जावपाचो आसा. त्याच प्रमाणे आमचे जे इतली वर्सां जाली JRB कॉलनी आनी तारीवाडा ही इतली वर्सां पेंडींग आसलेली जेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक जेन्ना आमी असेंब्लीन हो विशय मांडलो जाल्यार आयज आमकां ती तेंच्या नांवाचेर फ्री ऑफ कॉस्ट म्हळ्यार 1 रुपया घेयनासतना तेंच्या नांवाचेर करून दिवपाचे हे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान थ्रू रिहॅबिलिटेशन बोर्डांसून करून घेतलेले आसा. तेच्या लागून हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे हालींच म्हाज्या बर्थडेच्या दिसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमचे जे हावसिंग बोर्ड स्वान्सी हावसिंग बोर्ड जी आमची बायणा कॉलनी आसा 32 फ्लॅट्स तेंची परत डेव्हलपमेंट करपाक लागून गव्हर्मेंट स्वता टेंडर करून कॉन्ट्रॅक्टर घालून तांकां सगळ्यांक ते जे लोक रावताले न्यू फ्लॅट्स बांदून फ्री ऑफ कॉस्ट दितले 1 रुपया तेंचे कडसून घेयनासतना हेवूय आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हे आमच्या मुरगांवच्या लोकांक दिल्लेले आसा. म्हाका दिसता येदी व्हडली देण म्हाका दिसता बाकीच्या खंयच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन मेळनासली जितले आमकां मुर्मुगांवान ही मेळिल्ली आसा. रिलेटेड टू हेल्थ सेंटर सदांच म्हाका आमच्या मंत्र्याचो सपोर्ट मेळ्ळो आसा विश्वजीत राणेजीचो आनी तेच्या लागून जे आयज हॉस्पिटल जाता हांगा 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर त्याच प्रमाणे हालींच आमी अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर वेलनेस क्लिनीक हे जे न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा थंयसर स्टार्ट केल्लेले आसा आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर त्या दीस ते इनॉग्रेशन करपाक लागून येयलेलो आसा. तेजो बेनिफीट सो कितलोसो लोकांक मेळपाक लागलेलो आसा. मागीर जी आमची धाकटीशी RMD आसलेली लक्ष्मी नारायण देवळाच्या फुडल्यान 5 स्क्वेअर मिटरा भितर
ती आयज आमी RMD शिफ्ट करून व्हडल्या जाग्याचेर विथ न्यू फॅसिलिटीज आनी एक्स्ट्रा डॉक्टर घालून थंयसर लोकांक लागून हे बेनिफीट दिवपाक लागलेले आसा. त्याच प्रमाणे कितलेशे आमी हेल्थ कॅम्प हांगा केल्लेले आसा आनी एक म्हणटा तो व्हडलो हेल्थ कॅम्प जालो तो म्हणटा आमच्या मिनिस्टरान मेगा हेल्थ कॅम्प हो आमच्या सड्याचेर जालो आनी हेजो सो बेनिफीट कितलेशे आमच्या लोकांनी मुरगांवच्या लोकांनी हो घेतलो. त्याच प्रमाणे जे बेनिफीट आमी फिशरमॅनाक लागून आमच्या मुरमगांवान भितर केल्लेले आसा, जी थंयसर क्रीक आसलेली ती क्रीक आमी एक डेव्हलप करून जो 22 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा अंडर WRDच्या अंडर आनी हो ऑलरेडी सँक्शन जाल्लो आसा. फक्त म्हाका दिसता टेंडर जावन तो फायनान्शियल एप्रुवलाक गेल्लो आसा. बेगीनच्या बेगीन तो म्हाका दिसता जावन आमी थंयसर जेटी घालपाची आसा, फिशींग जेटी बायणां आमच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक लागून होवूय आमचो क्लियर जाल्लो आसा. तशेंच नेट बायंडींग शेड, फिशींग रॅम्प हे बायणां देस्तेरो हांगावूय येतले, प्लस इन्स्टॉलेशन ऑफ LED सोलर लायट्स एलोंग बायणां देस्तेरो हे फिशरमॅनाक लागून. हे जे इश्यूज आसा ते फिशरमॅनाक लागून आमी घेतलेले आसा. त्याच प्रमाणे मुरमगांवा भितर फर्स्ट टायम आयज पर्यंत आमी इतले कडेन पळयताले फक्त कलंगूट, पणजे, बाकी एरियेन जे इव्हेंट्स म्हणटा ते फर्स्ट टायम आमच्या हिस्ट्रीन मुरमगांवा भितर फर्स्ट टायम मुरमगांवा कॉन्स्टिट्युन्सी समर फेस्टिवल म्हणटा तो मुरमगांवा कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी केलो आनी हो 3 दिसाचो समर फेस्टिवल म्हणटा तो एक ग्रेट सक्सेस जावन गेल्लो आसा. कित्याक आयज खंय तरी आमी हे करतना कित्याक आमकां तुमचो सगळ्यांचो आदार लागता आनी खूब म्हणल्यार खूब म्हाका अभिमान दिसता. म्हाका खंय तरी एकदां प्रावड फील जाता कित्याक आयज जे उतार हांवें आमच्या मुरमगांवाच्या लोकांक दिल्लेले, म्हाका लागता आमचे मुरमगांवचे लोक हे कोण फाटल्यान उलयता बडबडटा ते म्हाका लोक लागना. हांवें तुमकां उतार दिल्लेले कितें जे पोल्युशन आसा आमच्या मुरमगांवा भितर ते आमी कंट्रोल करतले आनी कमी करतले म्हणून. आनी आयज हांवें हें करून दाखयलेलें आसा, हें हांव तुमकां सांगता. हें करून दाखयलेलें आसा. आयज जे पोल्युशन पयलीं जाताले आनी हेजे क्रेडीट म्हणटा ते आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक वयता. कित्याक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका टोटली सपोर्ट केल्लो आसा आनी तेज्या लागून तेंच्यांनी JSW जे आसा, जिंदाल आसा तांकां आफोवन तांकां सांगलें थंयसर आनी तांकां डोम घालपाक लायलो आनी आतां डोम घातलेले जे पोल्युशन कंट्रोल आसा ते कमी जाल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगपाक सोदता, अडानी उरलेली आसा, अडानीन अजून पर्यंत डोम घालूं ना. तुमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लेले आसा अडानीक डोम घालपाक लागून आनी फुडें अडानी हो डोम घालतलो हो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमकां मुरमगांवाक करून दितलो. त्याच प्रमाणे ज्यो गाडयो आमच्या मुरमगांव वचून वयताले देस्तेरे कडसून, जेटी कडसून, बोगद्या वरसून, सड्या वरसून, हायवेसून वयताले, आयज आमकां जो लिंक ब्रिज दिल्लो आसा, न्यू फ्लायओव्हर बांदून दिल्लो आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तसोच आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सेंट्रलाचो नितीन गडकरी आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीच्या आशिर्वादान जो आमचो फ्लायओव्हर जाला, आयज सगळ्यो गाडयो आसा त्यो जे आसा ते थंयसून वयता आनी तो डस्ट पोल्युशन जातालो तो आयज कमी जाल्लो आसा. हे आमी करून दाखयलें आसा. हे बिश्टे बडबडटा कोल पोल्युशन जाता येता हे फक्त आपली पोळी भाजून घेवपाक सोदता. आयज हांव कोणाकूय चॅलेंज करूंक शकता कितें जे मुरमगांवा भितर जे पोल्युशन आसलेले ते आमी कंट्रोल केला. हांव म्हणना कितें काबार केला, कंट्रोल केला आनी हे करपाक धाडस जाय आसली आनी हे करून आमी दाखयलेलें आसा. हे इम्पॉर्टंट आसा. फुडें आनीकूय कमी करून घेतलो हे पोल्युशन, हेवूय हांव तुमकां उतार दिता. तेजे भितर खंयसरूच दुबाव ना. कित्याक हे सगळे जाण उलोवपाक लागून तयार आसात. फाटल्यान उलयतले, आतां इलेक्शनाक 6 म्हयने उरला, आतां सगळे जाण बेबे जे पावसान भायर सरता पळय तशे भायर सरतलेत. हे अळमी कशे भायर सरतलेत. हे आतां 4.5 वर्सां सगळे जाण न्हिदलेले, कोणूच कांय उलयनासले, सारके न्हिदून आसलेले. झोपी गेलेला जागा जाला आता झोपी गेलेला जागा जावपाक लागलेले आसा आनी आतां हे भायर सरपाक लागलेले आसा. सगळ्यांनी आपली ऑफिसां हे असले सगळे बंद करून दवरलेले, कोणेनूच काय ना. आनी आतां तांकां खंय तरी चिमटो लागलेलो आसा आनी ते आतां भायर सरपाक लागलेले आसा. आयज तुमकां इतलेंच सांगता, जे हिसपान तुमी म्हाजेर विश्वास दवरलेलो आसा, जो तुमचो म्हाका सपोर्ट मेळ्ळा सदांच, हो फर्स्ट कार्यक्रम न्हू, असो कार्यक्रम कितलेशे कार्यक्रमाक तुमी सदांच म्हाका सपोर्ट केलेलो आसा आनी तुमच्या बरोबर देवानी सदांच आमचेर आशिर्वाद दवरलेलो आसा. खापरेश्वरान लक्ष्मी नारायण बोगदेश्वर हे दामबाबाचो हेंचो सदांच आमचेर आशिर्वाद आसा. आनी तेज्या लागून हांव परत तुमकां सगळे जाण जे हांगा उपस्थित रावला आनी मुद्दाम आमच्या सपोर्टाक येयलेले आसा, हे जे आमचे ड्रीम प्रोजेक्ट
जे फाउंडेशन आयज आमी घालता 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे आनी तेजे तुमी साक्षरशा तुमच्या फुड्यान हे सगळे जावपाचे आसा तेजे लागून तुमी हांगा सगळे जाण उपस्थित रावलेले आसा तेजे लागून आमी सगळे ज्येष्ठ नागरिकांक महिलांक आनी युवाक सगळ्यांक परत एकदा तुमकां सगळ्यांक हात जोडून धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. जय हिंद.